मनीस ह्या संवसारांत गम पेळणं कश्ट काडणं करता त्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. आमी काम करचें, गोळचें, शिकचें सगळें व्यर्थ म्हूण देवाचें उतर म्हणटा जाल्यार कशें तें आमच्या वाटेक दिवो जावचें? पूण तेंच देवाचें उतर हांगा म्हणटा आमी शिकचें, आमी काम करचें, आमी गोळचें सगळें वेस्ट. तर जिविताचो फायदो कितें? जिविताचो शेवट कितें? तर असलें एक नेगेटीव उतर बायबलान कित्याक घालां? सो जेजूक पळयचें जाल्यार हेरोदा भाशेन गर्वान भरल्यार जायना, म्हाका आमचें तें आसूंक जाय खालतेपण. नाजाल्यार आमी वस्तू फाटल्यान, संगती फाटल्यान, मनशां फाटल्यान धांवतले हांव तें सगळें व्यर्थ जावन वयतलें. कित्याक मनीस आज बरो उलोवचो, फाल्यां वेगळेंच उलयता. भोव न्हू निबडीनो, मोठव्यान आयच्या वाचपांचेर नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. कोणाक उडस आसा आयचें पयलें वाचप? पयले वाचपांतलो एक सेंटेन्स कोणाक सांगेत गी? एक सेंटेन्स. व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज म्हणून इंग्लिशांत असो तर्जुमो आसा. आतां हे आयच्या वाचपाचें सुरवेची वाक्य आनी उपरांतल्यो थोड्यो वळी पळया. मनीस ह्या संवसारांत परिश्रमान करता त्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? समजलें गे? मनीस ह्या संवसारांत गम पेळणं कश्ट काडणं करता त्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? आसा की फायदो? आसा? भलायकी? ओके, मुखार पळया. एक पिळगी वेता आनी एक येता, पूण पृथ्वी शाश्वत उरता. सूर्य सकाळीं उदेल्लो आनी आतां बुडोवन आयलो. तेंच हांगासर म्हणटा सूर्य उदेता, सूर्य अस्तमता, उपरांत आपूण उदेता त्या स्थानाक तो पाटी वेता. सगळें व्यर्थ. आतां पळया, बायबलांत एक लांब कीर्तन आसा. खंयचें तें कळीत आसा तुमकां? द लॉंगेस्ट साम इन द बायबल 119 आनी तातूंत 105 105 ती वळ म्हणटा पळया. तुजें उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. तुजें उतर म्हळ्यार बायबलांतलें उतर, देवाचें उतर. म्हज्या उतरांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. आतां हांगासर आत्तां आमी आयकल्लें उतर व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. आमी काम करचें, गोळचें, शिकचें सगळें व्यर्थ म्हूण देवाचें उतर म्हणटा जाल्यार हें देवाचें उतर खंयचें नेगेटीव आसा, पेसिमिस्टीक जावन आसा? कशें तें आमच्या वाटेक दिवो जावचें? समजलें तुमकां? देवाचें उतर म्हणटा तें आमच्या वाटेक दिवो म्हूण, आमच्या जिविताक उजवाड म्हूण. पूण तेंच देवाचें उतर हांगा म्हणटा आमी शिकचें, आमी काम करचें, आमी गोळचें सगळें वेस्ट, तातूंत कांयच फायदो ना. तर असलें एक निराशवादी, असलें एक पेसिमिस्टीक व्यू ऑफ लायफ आमच्या जिविता विशयींत बहुत निराशादायक आसचें हें देवाचें उतर कशें आमच्या वाटेक दिवो जावचें? कशें? आमी सगळें म्हणटा पावर ऑफ पॉजिटीव थिंकींग, बरें चिंतिचें, पॉजिटीव चिंतिचें, पॉजिटीव चिंतिचें म्हणून. पूण हांगासर देवाचें उतरच इतलें नेगेटीव उलयता जाल्यार तर जिविताचो फायदो कितें? जिविताचो शेवट कितें? तर असलें एक नेगेटीव उतर बायबलान कित्याक घालां? कित्याक घालां? समजूंक प्रयत्न करया. बायबलांत जाणवायेचीं 5 पुस्तकां आसात. जाणवायेचीं 5 पुस्तकां आसात. जोबाचें, मुन्यांचें, उपदेशकाचें, गितांतलें गीत आनी जाणवायेचो ग्रंथ. आयचें वाचप उपदेशकाच्या ग्रंथांत हांव न्हू काडलां. हाका हिब्रू भाशेंत कोहेलेत म्हणटात. हिब्रू भाशेंत कोहेलेत म्हणटात. कोहेलेत म्हळ्यार कोहाल म्हळ्यार सभा.
आता ही एक सभा हांगासर आमी सकडी जमल्या कोहेलेत म्हळ्यार सभेर उलोवचो. आतां हांव कोहेलेत म्हण येता म्हाका, कित्याक हांव तुमकां उद्देशून उलयते आसा. वाड्याचो गुरकार कार्यक्रमा वेळार सगळ्यांक उद्देशून उलयता, MC सगळ्यांक उद्देशून उलयता, सो ताका कोहेलेत म्हण येता. सो असलो एकलो सभेर उलोवचो कोहेलेत ताणें हो बूक बरयल्लो आसा. ताणें हो बूक बरयल्लो आसा आनी ताची जाणवायेची उतरां हांगासर दिल्लीं आसात. आतां तो बूक ताणें केदाळा बरयल्लो. हो बूक ताणें जेजू येवच्याकी 250 वर्सां पयलें. आनी त्या काळार परिस्थिती कशी आसली, त्या काळार हे जुदेव सकडी ग्रेक रायांच्या हाताखाल आसले. ग्रेक रायांच्या हाताखाल म्हळ्यार कालें तांकां तांचेंच स्वातंत्र्य नातलें. स्वातंत्र्य पूर्व आमच्या देशाची परिस्थिती कशी आसली म्हणून तुमी समजून घेवं येता. तांकां तांचोच म्हणलो धर्म नातलो, तांकां तांचेंच म्हणलें अस्तित्व नातलें, तांकां तांच्योच म्हणलें रिती रिवाजी पाळूंक अवकाश नातलें, तांकां तांचीच म्हणली संस्कृती नातली. बदलाक हे ग्रेक राय तांची संस्कृती हांचेर थांबताले. त्या देखून ते कितें करताले, रायांच्यो व्हड व्हड मुर्ती बांदून ह्या जुदेवांनी ताका नमस्कार करीचे म्हणटाले. दुक्रम आसताना खावंक काड व्हरलेले ते खायचे म्हणून तांकां ते फोर्स करताले. म्हाका बेवाचें पुस्तक तुमी वाचलें जाल्यार लोकांचेर कसले सकड दबाव आसलो, कशें तांचें शोशण चलतालें म्हणून आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. आतां तसल्या संदर्भार ह्या बरयणारान हो बूक बरयलेलो आसा. आतां तुमकां कळटा ह्या बुकांत कित्याक निराशा आसा गे म्हूण. कितें आसा, कित्याक म्हळ्यार त्या दळाची परिस्थिती तशी आसली. सगळ्यांनी दूख आसलें, सगळ्यांनी बेजाराय आसली, एकसूरपण आसलें, स्वतंत्र नातलें, बंदड आसलें. त्या दळाच्या काळार त्या दळाची परिस्थिती समजून हो बरयणार म्हणटा की आमी काम करचें व्यर्थ, शिकचें व्यर्थ. कित्याक कितलें केल्यार, कितलें घडल्यार, कितलें पुंजायल्यार आमकां स्वतंत्र जावन जियोंक हांगासर जाते ना. आमी आज तसल्या परिस्थितीन आसावे. आमी दुसऱ्यांच्या कोणाच्या हाताखाल ना न्ही. आमकां आमचोच धर्म पाळूंक अवकाश आसा, आमचेंच काम करूंक अवकाश आसा, आमकां आमची भोगणां उसारूंक अवकाश आसा. म्हणटना ह्या बरयणारान अनुभव केल्ली तसली परिस्थिती आमकां ना. पूण ह्याच बुकाच्या आखरेक आमी आयल्या जाल्यार हो बूक एका निराशावादान सुरू जाता जाल्यार ह्या बुकाच्या आखरेक येता आसतना थंयसर एक नवी झळक जिविता विशीं दिल्ली आसा. ह्या बुकान केवळ 12 अध्याय आसात आनी 12व्या अध्यायाच्या 13व्या वळीन ते निमाणें वाक्य अशें आसा पळया. सगळें आयकून जाले उपरांत निमाणें एक उतर हांव तुमकां सांगता. कितें सांगता तो, देवाक भियोन चला आनी सगळ्यो ताच्यो आज्ञा पाळा. हे हर एक मनशाचें कर्तव्य. कित्याक देव सर्व करण्यांची गुप्त आसल्या सगळ्यांची लेगून बऱ्या तशें खोट्या करण्याची न्यायनीत करतलो. सगळें व्यर्थ म्हणलो हो पुस्तक असो बरयणार आखरेक म्हणटा तुवें देवाचें उतर आयकून ताच्या आज्ञा प्रमाणे चलजे. कित्याक देव बऱ्यांची झडती करता, खोट्यांची झडती करता. जर तूं ताचें उतर आयकून ताचे प्रमाणे चलताय जाल्यार खंडी जावन तुका एक बरें इनाम राखलेलें आसा. तर हो बरयणार दुकान ताचो बूक सुरवात जाता जाल्यार आखरेक आमकां त्या देवाच्या उतराचेर जिवीत मांडून हाडूंक, त्या उतराकच आमच्या जिविताचो ध्येय करून घेवन त्या उतराच्या वाटेन चलोवंक आदार दिता. भोव न्हू भयणो, देवाच्या उतराच्या वाटेन चलचें म्हळ्यार कितें. आयच्या वांजेलाक आमी येवया. आयचो वांजेल बारीच मोठो वांजेल, तो लुकाच्या वांजेलांत हांवें विंचला आनी थंयसर आमकां 2 मनशां विशयींत आयकूंक मेळटा. एक कितें म्हळ्यार त्या दिसांनी घडलेल्या सर्व संगतीची खबर हेरोद उपरायच्या कानान पडली. कोणा विशयींत, जेजू विशयींत आनी थंय घडलेल्या सकट संगती विशयींत ह्या हेरोदाक खबर मेळटा. आनी तेन्ना हेरोद विचारता हो कोण, हो जेजू म्हळ्यार कोण. थोडे म्हणाले तो एलिया आनी थोडे म्हणाले जुवांक जिवन उठयला. कित्याक जुवांक येदोळूच जिवेशी मारल्ले आनी आतां तोच उठला म्हणून हेर सांगताले. आनी थोडे म्हणाले तो प्रावाद्या पैकी एकलो म्हणाले. आतां हेरोद म्हणालो जुवांक जावंक साध्य ना, कित्याक जुवांक हांवेंच जिवेशी मारल्ले. आनी तेन्ना ताका समजता हो जेजू म्हूण.
आनी तेन्ना अकरेक हे वाचपाची अकरेची वळ आसा पळया, देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतालो. जेजू खुद्द पळोवंक तो आशेतालो. पूण जेजूक पळोवंक आशेतालो ती आशा ताची कसली जावन आसली? क्युरियोसिटी. कोण हो मनीस म्हणून पळोवंक तो आशेतालो सोडून जेजूक आयकून जेजू मुखांतर ताचें जिवीत बदलूंक तो तयार नातलो. पळोवन न्ही बडी न्हू, पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार जायते जण अशेंच जेजूक पळोवंक आयिल्ले आसात. पूण तांणी जेजूक पळोवंक आयिल्ली रीत आनी ह्या हेरोदान जेजूक पळोवंक आयिल्ली रीत वेगळीच आसा. एक दोन दृश्टांत हांव तुमचे मुखार दवरतां. बायबलाच्या म्हळ्यार जेजूच्या जल्माच्या सुरवेर जेजूक सोदून कोण आयिल्ले जेजूक पळोवंक? तेग ज्योतिशी आयिल्ले. खंय तावन आयिल्ले? उदेंती तावन आयिल्ले. उदेंती तावन पांय वाटेक बेतलेमाक ते आयिल्ले. म्हळ्यार कितलें पयन करन कितलो त्रास घेवन ते थंयसर आयिल्ले. पूण हेरोदान तसलें एक त्रास घेवंक ना. जेजूक पळोवंक घेवचें म्हळ्यार तितलें सुलाबायेचें काम न्ही, हें मोतींत आमी दवरचें. उपरांत आमी पळयता बार्तिमेव कुड्डो, जल्मान कुड्डो. पूण जेजू त्या वाटेर येता म्हूण कळटा आनी तो जेजूक भोव मारता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. ह्या बार्तिमेव थंय कितें आमकां पळोवंक मेळटा? खालतेपण आमकां पळोवंक मेळटा. सो जेजूक पळयचें जाल्यार हेरोदा भाशेन गर्वान भरल्यार जायना, बगर आमचें तें आसूंक जाय खालतेपण. आनी एक व्यक्ती आसा, कानानगार स्त्री. कितें जाल्लें? तिच्या धुवेक गूण करीचे म्हणून ती जेजू लागीं मागूंक आयिल्ली. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, हांव तुमकां कुमोग करूंक आयिल्लो न्ही, बगर हांव आयिल्लो जुदेवांक. त्या देखून भुरग्यांनी खावचें काण सुण्याक घालचें सारकें न्ही. तेन्ना ती म्हणटा, मेजा वयले उंड्याचे कुडके पडल्यार पुरो हांव ते खावन वांचतां. आनी जेजू म्हणटा, सगळ्या इस्रायलांत असलो भावार्थ हांवें पळयल्लो ना. सो जेजू थंय येवचें म्हळ्यार भावार्थान येवचें. भावार्थ गरज आसा. हेरोदा थंय तो भावार्थ नातुल्लो. आमी पळयता जाकेव, ताकाय जेजूक पळोवंक जाय आसलें. तो मोठो आसलो, त्या देखून तो कितें करता? तो रुखार सट्टा आनी थंय तावन जेजूचेर दिश्ट घालूंक तो प्रयत्न करता. आनी उपरांत जेजू ताका पळयता आनी म्हणटा, जाकेवा सकला येवं. आनी उपरांत जाकेव कितें करता? जेजूक ताच्या घरांत एक जेवण मांडटा आनी तो म्हणटा, जेजू जे कितें हांवें दुसऱ्यांक अन्याय केला तें हांव दोडत्यान वा तिदोडे मापान पाटी दितलो. पळय, जेजूक पळोवचें म्हळ्यार आपणाचें पातकी जिनीस सांडून जेजूच्या त्या नव्या जिवितांत वांटेले घेवचें. फाटल्या दिसांनी आमी बेतनीच्या मोरये विशयेंत आयकलें. सुगंध तेल ती घेवन आयिल्ली आनी जेजूच्या पांयांचेर तें वत्ता. उपरांत आपणाच्या दुकांनी ताचे पांय भिजयता आनी केंसांनी जेजूचे पांय ती पुसता. जेजूक पळोवंक येवंक तिचें तें ग्रेस्त म्हूण कितें आसलें, तिचें तें मोलादीक म्हूण कितें आसलें तें त्याग करूंक ती तयार आसली. भोव न्ही बडी न्हू, हेरोदा भाशेन केवल क्युरियोसिटी लेगून जेजूक पळयल्यार पावना. जेजूक पळयचें म्हणून मोतीन आशिल्ल्यार पावना. बदलाक आमी कार्याक देवंक आसा. आनी तेन्ना मात्र ह्या संवसारांत आसलें आमकां खंयचें शाश्वीत म्हूण कळटलें. नाजाल्यार आमी वस्तू फाटल्यान, संगती फाटल्यान, मनशां फाटल्यान धांवतले हांव. आनी अकरेक उपदेशकान सांगलेले प्रमाणे तें सकड व्यर्थ जावन वेतलें. कित्याक मनीस आज बरो उलोवचो, फाल्यां वेगळेंच उलयता. आज वस्तू आमचे लागीं आसात, फाल्यां ते आनी एकल्याच्या हाताक वेतले. त्या देखून जर जेजूक आमी वेंगलें, जेजूक आमी पळोवंक प्रयत्न केलें आनी जेजू संगी आसूंक आमी प्रयत्न केलें जाल्यार खंडी जावन तो जावन आसा शाश्वीत, तो जावन आसा आमकां ताच्या बेसवांनी भरचो. हें भाग आमकां सुमेस्तांक फावो जावं.